व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः. आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव वेदव्यास पंचगंगा तटांतू काशींतू केशवेंती स्वाम्यांनी स्नान करताना गंगा सांजे तरी मृत्तिका लावून घेवचे संप्रदाय क्रम ते प्रकार ते विश्वासान घेऊन हरिपादन करिंद हरिद बंदळे गंगा म्हणाले ते परमात्मा विष्णुले पायाचे अंगुष्टात घेऊन आयरल तसल ती गंगा त्रिलोक पावनी म्हणून स्वर्गमर्त्य पाताळान पवित्र करता तीच गंगा हिमालयात घेऊन मुखारसून घेऊन सुमार 80 तीर्थ तंद मेळ घेऊन वरुणानी असी म्हणलेक ते गांव वाराणसी म्हणून जाता तसल ते गावांतू ती उत्तरवाहिनी जाऊन घेऊन प्रवाह जाता असले काशी पಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿ म्हणून सांगचे तसल ते गंगा जनक तो वेदव्यासू गंगेंतू स्वाम्यान स्नान केले वेळाक ती मृत्तिका लावून घेताना ತಂಗೆ ಹತ್ತಾಕ ಮೆಳ್ಳलो करगत जल्लो तो चंदू मंदहास मद जावन तो वेदव्यासू केशवन स्वामी मेळ्ळो हे आमकां इतिहास गुत्त सुका पदे पदे एक उडगास करचे न्हय जाल्यार सांगचे कसले म्हळ्यार आमगेले इतिहासू आमगेले गरिमा व्हड्डसपण कसले म्हणून घेवन आमगे चिरड बाळांक पळच्याक एक वाट घे कसकी सगळो आमकां इतिहास कळटा जाल्यार आमगेले संस्थानाचे आमगेले समाजाचे व्हड्डसपण आसा हें आमकां कालकालांत मनावत तशें हांव स्वाम्याला हाताक मेळ्ळलो तसलो देव तो अनुग्रह कोन आयलो म्हळ्यार संतोशान केशवन स्वामी ते देवाक प्रधान देव जावन घेवन संस्थानां दवरलें अशी व्यासोनी रघुपती आमगेले मोठा प्रधान देव जाल्लो तशी मुखारसून घेवन राघवेंद्र स्वामीनी नरसिंहाल विशेष आराधन करून तागेलें दर्शन घेतलें दर्शन देवान दिल्लें ते देखून घे ते उग्र नरसिंहाक मोठा तूं अनेक देव जावन दवरून घेवन आजी व्यास रघुपती नरसिंह म्हणून घेवन आमी आराधन करता आसत. तशी केशवेन स्वामेल कालांतू वेदव्यासू राघवेन स्वामेल कालांतू नरसिंह प्रथम आमकां विजयन स्वाम्यान दिलेलो तसो रामचंद्र अशी देवा पळोवन घेवन देवा साक्षात्कार पाविल्लो तसलो महाचैतन्य आमगेले स्वामी तसल ते देवाक निरंतर पूजा 24 तास आजीके तो देव संस्थाना पट्टा देव जावन आसा व्यास रघुपती नरसिंह. तशी रामनवमीक रामाक अभिषेक जाता नरसिंह जयंतीक नरसिंहाक अभिषेक जाता तशींची वेदव्यास पट्टा देव म्हणून सांगल्यार ताका विशेष एक अभिषेक काडचे म्हळ्यार संसार पडवेक त्या नंतर सुखदेव स्वामी पुण्यतिथी दिसाक तशींच आमगेले सुधींद्र स्वामीले पुण्यतिथी दिसाक तशींची दिपावळी दिसाक चातुर्मासाक सर्व देवांक एक अभिषेक करतात अशी एक ताके क्रम असून घेवन क्रमबद्ध जावन घेवन वेदव्यासाक विशेष अभिषेक चलता. पवमान अभिषेक नित्य देवा करता ते पवमान म्हळ्यार पवित्र करता आमगेले कसनेचे जाता ज्या दोश आसता ताण दूर करता म्हळ्यार सगळो अर्थ सून घेवन ते पवमाना सेवा चलतास. तशी देवाले विशेष वैभवाक एक कारण जाता म्हणून घेवन हांगाचे चातुर्मासा वेळाक म्हळ्यार बेंगलोर फुडले चातुर्मासा वेळाक हांगा देवाक बहुशः प्रथम एक सहस्र पवमान अभिषेक जालो. मस्त जाणां त्या वेळाक सेवा करता तशें अनुकूल मेळ्ळें. तशी त्या नंतर मंगळुरांत फुडले वर्स जाल्यार देवाक सहस्र पवमान अभिषेक म्हूण केला. तशी हे वर्स एक सुखदेव स्वामीले 500 वर्स म्हळ्यार मात्र एक नेमान म्हूण न्हय व्हड दिवस दिपावळी आजी दिवाळी दसरा म्हूण सांगती ते दसरा म्हळ्यार एक विशेष एक अर्थ आसा. रावणान ते दिवस रामाला हत्ता देखून मुक्ती पाविल्लो दिवस न्हय जाल्यार रावण विजय प्रभू रामचंद्रान विजय घेतिल्लें विजयदशमी तसल ते दशहरा म्हणटा ती ते पर्व जावन घेवन त्या नंतर दिपावळी म्हळ्यार आमकां नरक चतुर्दशी अमावास बलिपाड्यमी म्हणून घेवन विशेष आराधन करताले. तसल ह्या वेळाक देवाक थकणी फुडें तेल्ला अभिषेक म्हळ्यार गंधा तेलाचे तिळेल तेलाचे ते तिळेल तेला सगळं परिमळ द्रव्यांनी घालून ते तयार करून घेवन देवा अभिषेक करतात. ते दिसाक 1000 पवमान देवाक अभिषेक करचे एक विशेष एक संकल्प हरिद्वारात घेवन ते गंगा हाण घेवन पवित्र एक गंगाजल अभिषेक म्हणून घेवन केवल गंगाजल अभिषेक करचे क्रम आसा. म्हणटाना ते गंगाजल हाण घेवन 1000 कलशांत ते दवरून घेवन ताका सुगंध गंधोदक इत्यादी घालून घेवन ताजेर पवमान अभिमंत्रण करून घेवन गंगाजल पवित्र पवित्राणां पवित्रव्यो मंगलानां च मंगलम म्हणटा देवाक. तशी ताजे वयरी हे गंगा म्हळ्ळी त्रिलोक पावनी म्हणटा
तें गंगाजल हरिद्वार हातून घेवन आमगेले स्वाम्यानं निरंतर स्नान केलेलें न्हय जाल्यार अनुश्ठान केलेलें जपतपादी करून घेवन आमगेलें जीवन पवित्र येवका म्हूण घेवन लेखून आमकां अनुग्रह केला तसलें तें स्थळ तसलें पवित्र भुमी स्थळां तुकून घेवन गंगाजल हाण घेवन दिपावली दिसाक 1000 कलशांत तें गंगाजल घालून घेवन ते प्रभू वेदव्यासाक मध्यान कालांत विशेष जावन अभिषेक सेवा आयोजन केल्या प्रधान देवाक वेदव्यासाक आनी एक दीस अभिषेक अशींची एक सेवा म्हणजे करची क्रम ना करूं जायना जाल्यार मठांत ते कोण दिसा मात्र ते देवाक अभिषेक जावचो म्हणटाना तसले देवाक दिपावली दिसाक ताणें सकाळीं तेल्ला स्नान आनी स्विकार करून घेवन प्रसन्न जावन घेवन बसयले तसले ते वेदव्यासाक मध्यान कालांत पंचामृत की नित्य अभिषेक हें सगळें जावन घेवन 1008 पवमान देवाक अभिषेक करच्याक एक संकल्प केला तवळी कोणाक हें सेव करच्याक आसक्त आसा तांणी दिवचे माहिती प्रकार मठा संपर्क करून घेवन ते सेवा तांणी नांव दिवन घेवन रिजिस्टर करूं कसले हाका म्हूण सांगला रे सटक्कन एक दिवस उदामा फुडले दिवस सांगले जाल्यार रे करूंक जायना आमगेले सेवा करूं जायना म्हूण बेजार जाता आतां पर्यंत जाल्यार पुरा सेवेंत जनाक कितले माहिती दिला रेची तसले एक अडचण आयल्या त्या पुनः हे मुखार सांगचे कसा म्हणून सांगला रे आमी दिपावळीचे एक 2 दीस फुडेंची आमगेलें तें नांव नक्षत्र की सांगचे की सांगून घेवन ते दिपावळी जावं तसलें सहस्र पवमान अभिषेका सेवेक आमी भाग घेवं जेवो देव आमगेली सेवा स्वीकार करो आनीक ते वेदव्यासाल विशेष अनुग्रहान आमगेल्या समाजाक ज्ञान अभय दी देवा म्हणून नित्य जेव तसल प्रार्थना तो स्वीकार करो आमगेले संसारा बद्दल आशिल्ले कसले प्रार्थना आसा ते देवान चलोवका आमगेले संसारा वैभवाचे विशय आसा ती ते देवान करगत करून घेवका संसाराचे कीर्ती गुणे जायन तिलें इतिहासान तो कसलेय गुणेपण ह्यान तिलें जावच्याक ताणें अनुग्रह केला मात जाता इत्या म्हळ्यार संस्थान तागेलें त्यामुळे ते देवाले कसलेच एक उणेपणा कारण जायन तिलें जावका जाल्यार सुव्यवस्थीत एक चरित्र निर्माण ताणें करून दिवका जाता तें दुखून घेवन देवालो अनुग्रह आमकां जावका आनीक अभिषेकान करतना देवाक संतोश येता म्हळ्यार आमगेलें आगमशास्त्र थोडे कसले एक दोश आसता रे कसलेय उणेपण जालें जाल्यार देवस्थानांत कसलेच एक भ्रश्टाभ्रश्ट म्हणटा ते कसलेय जाल्यार देवाक आमी संप्रोक्षण म्हणून करतात म्हणटाना अभिषेकाक तितलें बल आसा तशी ते देवाक काणू अभिषेक जाताना स्वाम्यानाची ते अभिषेक करचे म्हणटाना आमी सगळ्यांनी बसून घेवन पवमान अभिषेक जाताना आमचे इतले एक नामजप आसचा पुरो सहस्रनाम आसचा पुरो असन सकट करचे की ना जाल्यार आमी उमेद घेवन कसलेय नमस्कार घालचे की असन सकट आयोजन जाल्यार करुयेत थोडे तसन सकट एक देवा प्रीती जेवचें गुरूक प्रीती जेवचें कार्य करच्याक आमकां स्वामी एक मार्गदर्शन दिता ती आमी तांकां आसक्ती घेवन आमी अशें करया म्हूण दिसून केलें म्हण जाल्यार ताका आनीकय एक चांग जावचें साध्य आसा तें देखून घेवन हे दिपावळींत देवा जेवता तसलें सहस्र पवमान अभिषेकाक आमी आमगेलें नांव दिवन घेवन तांची कसं काणी कसं तें अर्पण करून घेवन आमी प्रत्येक प्रसाद पावच्याक आमकां अनुकूल जावं आमकां देवालो अनुग्रह जावं म्हूण घेवन हांव देवा लागी प्रार्थना करता दिल्ली ही सूचना सममना होवन घेवन दिपावली दिवस मात्र हें 1000 पवमान पुरा कलशांत गंगाजल घालून घेवन नित्य पवमान करतना आमी ते गांवांत मेळचे बांयचे उद्दाक ताका गंगाजल येदें घालून घेवन ते पुरा कलश भोवन घेवन नित्य अभिषेक जावचो तें देवाक म्हळ्यार सालिग्रामाक नित्य अभिषेक जावचें जाल्यार हे दिपावळी दिसा प्रधानता कसं म्हळ्यार संस्थानात प्रधान देव पट्टा देव ते देवाक काण घेवन अभिषेक जावचें म्हळ्यार व्हड तवळी तांतू गंगाजल घालून घेवन परिमळ द्रव्य घालून घेवन अभिषेक जावचें म्हळ्यार आनी एक विशय त्या नंतर ते पवमानांत आमी ते कलशांत पवमान घी बाकी मंत्र घी अष्टाक्षर घी सगळें जप करून घेवन जाल्यार तितलें सगळें करून घेवन देवाक 1000 अभिषेक जाताना तागेले लढारी घंटावाद्य भेरी शंकू हें सगळें जाताना जय जयकार घालचे आसा पुरो हे जाल्यार नमस्कार घालचे आसा पुरो हें सगळें आमी मना होवन घेवन करूंक जाता तवळी देव ज्ञान अभय दितलो आमकां हें सगळें करच्याक जावका जाल्यार अनुग्रह करो म्हूण घेवन हे मुखांतर पुनः माहिती दिता जे मुगेल 2 उतरां पळयता हरि ओम